आज पंचायत तसेच आमचे रक्षक पोलीस इन्स्पेक्टर आणि आज आमचे सगळे ग्रामस्थ आणि आमचे सेक्रेटरी प्रभू आहेत आणि आमच्या गावचा सरपंच राजेश तसंच डेप्युटी सरपंच तारा आटपडकर आणि आमच्या 11 वॉर्डातले पंच मेंबर ज्या इलिगल कंस्ट्रक्शन स्वरूपात गाईडलाईन जे हायकोर्टात दाखवल्या त्या हायकोर्टात आम्ही चॅलेंज करणार तुमची जी लाईन असा ती तुम्ही लाईन घ्या हो रस्तो जो पहिली खरं असला 100 मीटर असतो 100 मीटरचा पाचेगाव सेम झाले अपराध हो 10 मीटरचे पाहलो आणि त्या त्यांनी सांगलं हेमा मानेचे गाव कसो रस्तो असतो हो रस्त्याची परिस्थिती बघा आता आणि ह्या रस्त्यात होच रस्तो याची डागडुगी करून सुसरीत करतो असो मी पंचायतीकडे आमच्या आमदार जिल्हाकडे आणि ग्रामस्थाकडे मागता हो रस्तो इतका असतो तुमचा जर 4 लाईन जाईल तर राष्ट्राच्या वडाकडे तुम्ही 4 लाईन भरा आणि ह्या पंचायतीक आणि आम्ही या कामोलकर यांना सांगता आणि जागेचे आमचे पंचायत मेंबर रोबोट तसेच चेतना पेंडेकर तसंच किरण आणि कोण प्रशांत नाईक यांच्यानी सगळ्यांनी गाव साईडीन रावचे पब्लिक साईडीन रावचे आमका मोठा त्यांना बेनिफिट किती मेळटला आणि त्यांना रेग्युलर कसे करतले ह्या पंचायतीन आमका सांगता आणि आपला काम पुढे रेटान व्हायचा आणि ह्या काम करताना आमचे मांजराचे आमदार शेठ यांनी या वाड्यावर येऊन आसकावडा देववाडा तसंच मारवाडा बदलामात दोनशे या रस्त्यांवर रुंदीकरण व्हायचा त्या रुंदीकरणा व्हायचा त्या सगळ्या ग्रामस्थ आपल्या विश्वासान घ्यायचे आणि या रस्त्याची वाट लावचे एका जर ह्याच्यापेक्षा होऊन जर रस्तो जावं जिथं आणि पब्लिक त्याला तो तरी फोडला राष्ट्राच्या वडाकडे घडतो आमचं कोणाचा त्याला विरोध ना आम्ही सगळे त्याला सपोर्ट करतो आज जशें सर्वेला आयिल्ले कोर्टाचे हायकोर्टासून जशें पंचायतीन आमकां लेटर आयला ते प्रमाणे आयच्यान हांगा सर्वे जो वॉर्ड नंबर 4 जो हांव डेप्युटी सरपंच ह्या वॉर्ड नंबर 4 म्हाका पडटा आनी हांगसून सर्वे स्टार्ट जाल्लो पूण आमच्या सगळ्यांचे जे आमचे जे स्थानीक जे म्हाज्या वॉर्डांतले म्हाज्या गांवांतले जे लोक आसा तेंची एकच मागणी आसा जो सर्वे प्लॅन आमकां पळय पंचायतीन जाल्ले त्या प्रमाणे जर सर्वे जर तुमी आज करूंक जाय तर आज PWDचे म्हणे सांगना म्हणजे कोणी जबाबदारी घेऊन हे करपाची सेक्रेटरी म्हणटा आपली जबाबदारी आसा सरपंच म्हणटा सर्वे करपाची आपली जबाबदारी आसा तुम्ही तुमची जबाबदारी तीच दाखोवपाक हांगा आयल्यात ते प्रमाणे हांगा सर्वे करता पूण आमचे हे लोकांचे विशय आणि आमचे विशय सगळे जाणून घेतले जशें आमचे एक्स सरपंच बाबूसाहेब आटपडकर यांनी सांगले ताका खूब वर्सांचो अनुभव आसा जेन्ना हो रस्तो आसा तितलोच ह्या लोकांची मागणी आसा हो रस्तो आसा तितलोच आसूनी तोच सारको करचो जर तो 25 मीटर जाय जाल्यार वयल्यान जर रस्तो केलो जाल्यार सगळो गांव आमचो सेव उरतलो कसलेच लोकांक कसले त्रास जावचे ना आणि ही पंचायत ही गावासाठी आसता लोकांसाठी आसता हेचो विचार पंचायत करतली आमदारूय करतली आम्ही दिताले मी दिताले तुम्ही मेजरमेंट एक्वायर्ड लेना भितर जर कितें आसा ते दाखोवंक शकता पूण एक्वायर्ड लेना भायर ना ती प्रत्येक ओनराची करची एक्वायर्ड कितें लँड आसा तुमचे कडेन 15 मीटर रोड दाखयला आनी एक्वायर्ड ताचे भितर कितें आमी मेजरमेंट करता ते तुमी भायले घेवन मेळटना ऑर्डर पंचायतीक आयल्या नोटीस सेपरेट PWD घाल्या तांकां जाय जाल्यार तांच्यांनी असिस्टंट PWDचे घेवपाचे तांकां जाय जाल्यार असिस्टंट PWDचे घेवपाचे पूण सध्या जी ऑर्डरी प्रमाणे जबाबदारी दिल्या ती पंचायतीक दिल्या
प्रॅक्टिकली आम्ही उलयता कितें सेक्रेटरी सगळे रेकॉर्ड दवरता न्ही आमचे कडेन खबर आहा तें येतले वतले रेकॉर्ड ताजे कडेन आहा न्ही ताकाच सांगचें पडलें म्हज्या अंडर सगळे आसता हांव फोन लायलो वयर PWD हेड ऑफिस पणजी आणि सांगल्यार एक्वायर जावना इंक्लुडींग सेटबॅक दोन्ही सायडीन 3 मिटर ताका सेटबॅक आसा एक्वायर जावना ताचेर म्हाका सांग आमच्यातल्यान कोण तरी सांग 25 मीटर एक्वायर जाला म्हणून ना पण आमी कोणाक तरी सांगला आमी कोणाक सांगना न्ही हांगा ऑफेन्सीव करपाचें काय ना ना आयज आमी कशें जालें म्हणजे जो एक्वायर जाला तितलेच ती सेंटर टेक्निकल कोणाक ना टेक्निकल बरोबर प्रत्येकाचो डिमांड डिफायन प्रत्येकाचो डिमांड आसतलो आमकां एक्सप्लेन कर ऑर्डरी प्रमाणे सेंटर लायन दिवची मीस मारल्या तर कसं मारल्या सेंटर लायनी प्रमाणे आसा काय कितें टेक्निकली चेक करून दाखोवचें पडटलें प्रॅक्टिकल हांगा जो लोक आतां जमला पळय लोक हांगा कोण दिसना बरोबर सांगता आयज हायकोर्टान डायरेक्शन आमकां दिल्लेच आसा बरोबर आमचे सेक्रेटरी डायरेक्शन दिला इन्स्पेक्शन करचे रोड सायड कितें आसा जे रोड जो एक्विजिशन जाला तेच्या भितर जे कितें स्ट्रक्चर आसा ते आयडेंटिफाय करचे आनी हायकोर्टाक दिवचे म्हणटा आतां आयज हांव लोकांच्या वतीन उलयतां कारण आमी जेन्ना लोकांक आमी मिटींग घेवन अवेरनेस दिल्लो की अशें सोल्युशन जावपाचो आसा तेन्ना लोकांनी बेश्टी पॅनिक जावपाची गरज ना आमी जे लिगली आसा आनी लोकांची घरां दारां शॉपां आनी कितें आसा ते आपापल्या सुवातींनी आसा जाल्यार ताका आमी इलिगल म्हणूंक शकना एज पर द कमिटमेंट बाय द गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री जे लोकांच्या प्रॉपर्टीन बांदता पळय ते आमी इलिगल म्हणूंक शकता अशें आमच्या मुख्यमंत्र्यान म्हटलां आयज आमचो सेक्रेटरी आसा सरपंच आसा पंचायत बॉडी येयल्ली आसा इन्स्पेक्शन करपाक सो हांवें ताका रिक्वेस्ट केल्या एज अ गांवकारांच्या वतीन हांवूय पंच मेंबर पण हांवें ताका रिक्वेस्ट केल्या सरपंचाक केल्या सेक्रेटरीक केल्या जो पर्यंत PWD डिपार्टमेंट येयना हांगासर म्हणजे आपलो आयडेंटिफाय करिना जो जागो एक्विजिशन जाला हांगासर म्हाका दिसता खंयच्याच जाग्यार डिमार्केट केल्लो जागो ना आणि पंचायत म्हाका दिसता डिमार्केट केल्लो जागो ना आमकांच खबर ना वी कॅनॉट आयडेंटिफाय खंय जागो आसा PWDचो सो डायरेक्टली आमी कोणाची घरा दारां मेळचूंक शकना इट इज अ ऑफेन्सिव्ह म्हणूंक शकता आमी आमी तेन्ना इलिगली कन्स्ट्रक्शन जेन्ना आमी मेजता पळय फर्स्ट ऑफ ऑल एज पर पंचायत राजा प्रमाणे वचूंक जाय जाल्यार त्या कन्सर्न मनशाक आमकां नोटीस धाडची पडटा बरोबर न्हू सर सो आमी आज पर्यंत खंयच्याच स्ट्रक्चर होल्डरचो कोण आसा ताका आमी नोटीस धाडूंक ना आनी आयडेंटिफाय ना एक्झॅक्टली तेच हांव सांगता सो म्हाका दिसता आयचे हे जे इन्स्पेक्शन आसा पळय लोकांच्या वतीन हांव सांगता लोकांची एकूच मागणी आसा हे इन्स्पेक्शन थ्रू प्रॉपर चॅनल जावचे along with the PWD because रोड जो कोण आहा हेडेड बाय कोण PWD डिपार्टमेंट रोडाचो कोण तो इन्चार्ज येवंक जाय हांगासर आमी म्हाका दिसता पंचायतीन ऑलरेडी ताका लेटर धाडला PWD पण तेंचो पंचायतीन ताका रजिस्टर दिला ना ताका कॉपी धाडला आमी तुमी येयात म्हणून दाखया तुमचो रोड खंय आनी कितें एक्विजिशन जाला जाल्यार नोटिफाय म्हणून ती गॅझेट कॉपी काय आतां काल आमकां प्लान दिला पळय कितें जेन्ना गॅझेट कॉपी जो रोड एक्विजिशन जाला रोड खंय आयडेंटिफाय आमी जावंक शकता बिकॉज आमचे टेक्निशियन कोण ना भितर तो कन्सर्न मनीस येवंक जाय काय नाका PWDचो तो कित्याक PWDचो रोड म्हणटा जाल्यार तेंचो कोण तरी एक ऑफिशियल जाय न्हू ते लोक सगळे आयडेंटिफाय करूंक शकना आयचो जो हायकोर्टाचो जो डायरेक्शना प्रमाणे आयज पंचायत सेक्रेटरी जो मेन MDR रोड हांगासर येयल्लो इन्स्पेक्शन करपाच्या टायमार पण हांगा लोकांचो जो जमावण लोकांची मागणी आसली की पंचायती कडेन एज पर जो PWDचो जो प्लान आसलो पळय तो कालूच आमकां पंचायतीक मेळ्ळा पण प्लान मेळोन जो टेक्निकल पर्सन जो आसलो पळय PWDचो तो हांगासर आमी ताका रिक्वेस्ट केल्ली आपयल्लो सरपंचान ताका लेटर धाडलेलें पूण तो हांगा येवंक ना आनी हांगा येवंक नासल्या कारणान आमच्या पंचायत सेक्रेटरी डिफिकल्ट जालें की खंयचो जो जागो आसा पळय जो पंचायत PWD एक्विजिशनाक आसा हो डिमार्केट केल्लो खंयच काय ना हांगासर बाउंड्री वॉल सो ताका लागून पंचायत सेक्रेटरी कुड नॉट आयडेंटिफाय दॅट वीच स्ट्रक्चर इट इज इन MDR रोड आसा ओर एन्क्रोचमेंटार आसा सो हांगा आतां परतून एकदां सेक्रेटरी साहेबान आमच्या म्हाका दिसता परत लेटर धाडटा म्हटल्यार PWD डिपार्टमेंट आनी ती मागीर कितें एप्रोप्रिएट एक्शन आहा पळय तो मागीर तेच्या उपरांत घेतलो हेचे भायर आमकां रस्तो रुंदीकरण जावपाक जायना आनी ताका पंचायतीन काय ठराव दिवं ना आमच्या गांवांत लोकांक त्रास जाता ह्या रोडा बद्दल बरोबर फॅक्टरी खंय येतात गांवांतले लेबर कोण काडे आमच्या गांवांतले भाव कामाक लायतले अशें काय रस्तो करून जाता कांयच ना रस्त्याचो आमच्या गांवांतल्या लोकांक काय बेनिफीट ना त्याचा ना विशय तोच आसा
जो कन्सर्न डिपार्टमेंट PWD डिपार्टमेंटान येऊन आयडेंटिफाय करचे त्याच्यानंतर जो प्रोसिजर आपण सेक्रेटरी साहेबांना आमचो लोकांक जो लिगल प्रोसिजर आपण तो फॉलो करून करचे हांगा सर ते पळोवपाक गेले एज पर हायकोर्ट डायरेक्शन तांकां PWD ऑफिशियल बरोवंक जाय आसलो तेन्ना आमकां कंट्रोलराक मेसेज धाडा म्हणून तुमी तांकां वचून मेसेज PWD लोक जमले म्हण ताका लागून ते डिमांड करता PWD ऑफिसर बरोवपाक जाय म्हणून धाड ती मेसेज डिमार्केशन एरिया केलीच ना तुम्ही पळयता आसतले तर तुम्ही वायरलेस गाडी हाडूना तुमी जीप हाडूना आणि वायरलेस मेसेज धाडा मरे PWD चो ऑफिसर बरोबर ना म्हणून लोक जमल्या माझ्याकडे डिस्कशन करता हांगा लॉयर ऑर्डर धाडता म्हणून धाडा तुम्ही हे तुमचें काम आउटर एरिया डिस्प्यूटेड आमकां कळना न्हू खंयचो कितें आपण पैसा ना पण एक्झॅक्ट कितें टोन हायकोर्टाची ऑर्डर येयलेली आसा की जितले एन्क्रोचमेंट जाला खंय ती पंचायतीन म्हणजे हायकोर्टान धाडला म्हणजे रस्त्याचेर रस्त्या खातीर तेका लागून आयज आमी हांगा येयले ते एन्क्रोचमेंटाचे सायड इन्स्पेक्शन करच्या खातीर तो आयज आमकां ह्यो रोड खंय डिपेंड कसो डिपेंड आहा तो आमकांय खबर ना हेची मिडल लायन खंय आसा PWD आमी ऑलरेडी लेटर केल्लेले पूण PWDचो आयज कोण मनीस आमच्या बरोबर ना सध्या येवकूच ना हय सो आतां आयज आमच्या लोकांचो सगळ्यांचो डिमांड आहा की PWDचे बी सगळे येवपाचे म्हणून आनी तेंच्यांनी एक्झॅक्ट एन्क्रोचमेंट कशें आहा ते दाखोवपाचें कित्याक हांगासर निजय ना ते आमकां करपाक व्हेरी डिफिकल्ट वयता सो आमचे आतां परत फाल्यां आमी आमदाराकय इवन आमी सांगलेलें आसा फाल्यां 4:30 आमदारा वांगडा आमची मिटींग आसतली म्हणजे सगळ्यांक लोकांक घेवनच आसतली मिटींग कित्याक लोकांक एश्युरन्सय जाय की बाबा आमचे हे स्ट्रक्चर्स वयतले ते खंयचे स्ट्रक्चर रेगुलायज जातले खंयचे कॉम्पन्सेट मेळटले ओल्ड स्ट्रक्चर बी जाता तांकां कॉम्पन्सेट मेळटले काय ना हे सगळे लोकांक एश्युरन्स जाय ताका लागून हे आयज आमी हांगासर येयलेले पूण आयज हे सायड इन्स्पेक्शन आतां ही फुडली एक्शन आहा ती फाल्यां जी मिटींग जातली आमदाराचे कितें एश्युरन्स जातले बाकीचे कितें तेचे वचून आमी डिसायड करतले पूण आमी तुमकां सांगता आमी लोकां बरोबर आसा